कदाचित तेन्नाचे पॉलिटिशियन तेन्नाचे टेररिझम बेर करता आसतले, पण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हे केन्नाच बेर करून घेवचे ना. हाजेर मोठ्या प्रमाणात पाकिस्तानाचेर जो आसा पळय न्ही 100% बदलो घेतले. आणि म्हणून तर जे 27 जरी ते पयरच्या टेररिस्टान आमी म्हणटले की शहीद जाले, पण तेंचो बदलो घेतल्या शिवाय माननीय प्रधानमंत्री रावचे ना. सिंधू नदीचे जल आमी एक थेंब सुद्धा तांकां दिवचो ना ही घोषणा आमी केल्या. पाकिस्तानी नागरिकांनी जाता तितके बेगीन देश सोडचो, म्हणजे 48 तासाच्या भितर देश सोडचो हे आव्हान तांकां केलां. आणि पाकिस्तानी नागरिकांक भारत देशान येवपाचे बंद आमी केलां. ह्यान फुडें येवपाक दिवचे ना. जो पर्यंत तुमी हो टेररिझम खत्म करचे ना तो पर्यंत येवपाक दिवचे ना. पण आमकां ते इम्पॉर्टंट ना. आमकां इम्पॉर्टंट आसा हांगासर आमी सर्व धर्म समभावतेन रावले. थंयसर हिंदूंची संख्या डे बाय डे कमी जावपाक लागली. हांव मदीं बांगलादेशात वचपाची संद म्हाकाय मेळ्ळी. हांव बांगलादेशात एकदां गेल्लो. हांव स्पीकर आसतना एका देवळात गेलो मुद्दामून. थंयसरले परिसरांतले सगळे हिंदू एकत्र आयले आणि हिंदूचेर कशा पद्दतीन अत्याचार जाता तो तेच्यांनी सांगलो. एखाद्या हिंदू चली जर आसत ती आपले शिक्षण सुद्धा सोडून दिता, शिकपाक वचपाक मेळना, नोकरी आनी तर सोडून दियात. म्हणजे इतक्या मोठ्या प्रमाणात एक तर तांकां धर्मांतरण करा म्हणून सांगतात, ना जाल्यार तुमकां आमी जिवंत मारतले जाल्यार देश सोडात म्हणून सांगतात. अरे ह्या देशाचेर 60 वर्सां काँग्रेसीन राज्य केले. तांच्यांनी केन्ना टेररिस्टांचो विचार करूंक ना. टेररिस्टांक खतपाणी जर कोणी घातले आसत जाल्यार हांच्यानीच घातले, ह्याच राजकारण्यांनी घातले. खरें म्हणजे तेन्नाच खत्म जावपाक जाय आसलें. तो टेररिस्ट आनीक वाडूंक जायना आशिल्लो.